कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र. इस्रायेलाचो इतिहास दोळ्यां मुखार दवरून शिडकावनी. चॅप्टर 10. भावां भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी सारकें समजून घेतलोलें म्हाका जाय. तीं सगळीं एका कुपा खाल आसलीं आनी दर्यांतल्यान फुडें गेलीं. हे तरेन कुपांत आनी दर्यांत तांचें स्नान जालें आनी अशें तीं मोइजेसाचीं पातलावदारां जालीं. आनी सगळीं देवान दिल्लें एकूच जेवण जेवलीं आनी देवान दिल्लें एकूच पिवण पियेलीं. देवान दाखयल्लें खडप तांचे फाटल्यान वेतालें आनी ह्या खडपांतलें तीं उदक पियेतालीं. आनी तें खडप म्हणल्यार खूद क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं चड जाणां देवाक मानोंक नात आनी देवान तांकां अरण्यांत मारून उडयलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा धरली तशी आमी धरूं न्हय म्हणून हें सगट घडलें. आमकां शिडकावंक ही एक देवान आदींच दिल्ली खुणा. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केल्लें ते परी तुमी कुड्ड्या देवांक भोजूं नाकात, कित्याक तांचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. जेवूंक आनी पिवूंक परजा बसली आनी मोजां मारूंक उठली. तांचे भितरल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी पोजडपण करचें न्हय. तांतलीं 23,000 जाणां एकाच दिसा भितर मरून पडलीं. तांचे मदल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी सोमयाची परिक्षा करूं न्हय. तीं सोरोप चाबून मेलीं. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी घुणघुणूं न्हय. भस्म करणारान तांचो नाश केलो. तांकां बुध शिकोवचे खातीर हें सगळें घडलें आनी युगां काळजांचे संपादनेक पावलल्या आमकां शिडकावचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच कोण आपूण थीर उबीं आसात म्हूण समजतात तर तांणी चत्राय धरची, ना तर तीं भूंय पडटीत. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोंसूंक जाता त्याहून खर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोंसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतलीं भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. सोम्याचीं भागीदारां आमी, देवचारांचीं भागीदारां न्हय. भोव प्रितीच्या इश्टां इश्टिनो, कुड्ड्या देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमी समजिकायेचीं मनशां म्हूण धरून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमीच चिंतून पळयात. ज्या प्राताचेर आमी आशिर्वाद घालतां तें आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटां तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून जायतीं जाणां जावनूय एकूच कूड आमी, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. जुदेव लोक कितें कोत्ता आनी सत मानता तें मनांत हाडात. भेटयल्या बैलांचें खातात तीं वेदी लागीं संबंद जोडिनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवांक भेटयल्ल्या खाणांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण सांगता. वो त्याच कुड्ड्या देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हणटा. ना की ना. म्हजो अर्थ असो, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जे योद अनभावाटी भेटयतात ते देंवचारांक भेटयतात, देवाक भेटयनात. देंवचारां लागीं तुमकां संबंद आसलोलो म्हाका नाका. सोम्याच्या पात्रांतलें आनी देंवचाराच्या पात्रांतलें तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना.
सोम्याच्या जेवणाक आनी देंवचारांच्या जेवणाक तुमच्यान बरोबर बसूंक जायना. आमी सर्वेस्पराची पेरमाशा चालोवंक सोदता कितें? ताचे परस आमी ओदीक बलिश्ट. भावार्थ्यांगेर घेतलेल्या जेवणा विशीं प्रस्न. कोण म्हणत आमच्यान सगळें करूं येता. हय, पूण सगळेंच आमच्या आदावाक पडना. आमच्यान सगळें करूं येता खरें, पूण सगळेंच आमचें भावार्थाचें जिवीत घट करूंक उपकारना. कोणेंच आपलो फायदो सोडूं न्हय, पूण पेल्याचो. मास्कारांच्या मांडार विकतात तितलेंय खायात. कसलेच आनीक विचार करिनासतना तुमचें अंतस्करण समाधान आसूं दी. कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणें प्रिथूम सर्वेस्पराची आनी तिचेर आसा तें सगळें. कोण भावार्थी तुमकां जेवणाक आपयतीत जाल्यार आनी तांचें आमंत्रण तुमी मानून घेशात जाल्यार कसलेच विचार करिनासतना तुमच्या फुड्यान दवरतीत तितलेंय खायात. तुमचें अंतस्करण समाधान आसूं दी. हें देवाक भेटयल्लें अशें तुमकां कोणें सांगलें जाल्यार सांगलां त्या मनशा खातीर आनी अंतस्करणा खातीर तें खावं नाकात. तुमच्या अंतस्करणाची हांव खबर करिना, पूण तांच्या अंतस्करणाची. पूण कोण विचारीत दुसरी मनशां आपल्या अंतस्करणाक लागून म्हजी सत्या कित्याक म्हूण बांदून दवरतलीं? दिनवाशी मनान जेवता जाल्यार देवाक दिनवासून घेतलेल्या जेवणा पासत कोणाच्यान म्हजी टिका करूं येत? म्हणटच तुमी जेवतात व पियेतात व कितेंय दुसरें करतात तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक व ग्रीकांक व देवाचे पवित्र सभेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव कोत्तां तशेंच तुमीय करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जोडचे खातीर सगळ्या म्हज्या करण्यांनी हांव सगळ्यांक खुशी करूंक वावुरतां. देवाचें उतर